नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयची मुख्य खबर. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना लसिका घेयल्याक सुद्धा परत पॉझिटिव्ह. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पॉझिटिव्हचो धुमाकूळ जास्त जाल्ल्यान सरकारान गेल्ले थोड्या दिवसां पयलीं प्रौढशाला विद्यार्थी कोरोना पॉझिटिव्ह केस वाडिल्ल्यान कारवार मेडिकल कॉलेजाच्या विद्यार्थ्याक 27 जणांक पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्याक अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्याक सोडून बाकीच्या 450 विद्यार्थ्यांक सुटी घोषित केला. परीक्षा लागीं पाविल्ल्यान अंतिम वर्षाच्या 150 विद्यार्थ्याले वर्ग मात्र सुरू दवरलात. गेल्ले 2 दिवसां पयलीं कॉलेजाच्या 3 विद्यार्थिनीक पॉझिटिव्ह दिसून येयले. तेन्ना सगळे विद्यार्थ्यांक तपासले तेन्ना पहिले आणि दुसरे वर्साच्या 24 MBBS विद्यार्थ्यांक पॉझिटिव्ह लक्षणां दिसली. या सगळ्याक कॉलेजाच्या आस्पत्रेत उपचार सुरू आसात. बाकीच्या विद्यार्थ्यांक नेगेटिव्ह रिपोर्ट येयला. हेमचे पैकी अखेरच वर्साच्या MBBS 150 विद्यार्थ्यांक एप्रिल 18च्यान परीक्षा आशिल्ल्या कारणान तेमकां आस्पत्रेत दवरून गेला अशें KMCचे निर्देशक डॉक्टर गजानन नायक हेमी पब्लिक TV चॅनलाक माहिती दिला. KMC कॉलेजात 3 विद्यार्थिनीन कोविड लसिका घेतली नाशिल्ली. तशेंच रजे दिवसात मौज मस्ती म्हूण जिल्ह्याच्या विविध प्रवासी स्थळांक आणि इतर प्रदेशात या विद्यार्थिनीन भेट दिल्ली. त्या वेळार हेमकां कोविडाची लागण जाल्ली. हेमगेल संपर्कात येयल्याक बाकी विद्यार्थ्यांक कोविडाची लक्षणां लागली. त्या कारणान बाकी विद्यार्थ्यांक तपासणी केले नंतर हे कळले की फर्स्ट डोस कोविड लसिका घेयले विद्यार्थ्यांक परत कोरोनाची लागण जाली. तरी ह्या विद्यार्थ्यांक बाकी कसले रोगाची लक्षण ना. तेमगेले आरोग्य बरें आसा. आज जिल्ह्यात 67 जणांक कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळात. जिल्ह्यात सगळे पॉझिटिव्ह 15,250 पेक्षा जास्त रुग्ण मेळ्ळे अशी माहिती मेळ्ळा.